नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. बीजेपीच्या आमदार मंत्र्याची जॉब स्कॅमावेल्यान लज वाऱ्यार घालूंक सुरू. बाबुशान वाऱ्यार घाल्ल्या पीडब्ल्यूडी जॉब स्कॅमाक पावसकराची जाप. विरोधकांक आयते कोलीत. बान्यार सिंधुदुर्ग पोलिसांनी देवमाशाचे वकीची तस्करी करपी तिगा गोंयकारांक धरले. 5.25 किल ओक जप्त. मार्केट व्हॅल्यू 5 कोटी वयर. तिगाकूय 3 दिसांचो रिमांड. आदलो अर्थमंत्री चिदंबरमान गोयचे अर्थीक दशेक धरून टीएमसीचे घोषणेचो केलो मार्मीक पंचनामो. रीण भरवण राज्य 3.5 लाख घराब्यांक म्हयन्याक 5,000 देवा तुपाव. पीडब्ल्यूडीत मेगा जॉब सेलात कोंत्रादी इंजिनियर वाऱ्यार. 8 वर्सां काम करपी आयटी इंजिनियर मागता रेग्युलरायझेशन. मुख्यमंत्री करता कोंत्रादाच्यो गजाली. आणि बीजेपीचे 4 लाख कार्यकर्ते गेले खंय. आता काँग्रेसीचे आमदार आयात. आता लागले मोगोच्या फाटल्यान दारबनड्या. सुदिनाचे बीजेपीचेर फार. बालाजी गावसाचे शक्ती प्रदर्शन. टीएमसीची सुप्रीमो ममता बॅनर्जी 3 दिसांच्या गोंय भोंवडेर. म्हत्वाच्या लोकांचो पक्ष प्रवेश. टीएमसी फुडाऱ्याबरोबर बसका. बाणावले अस्नोडा पणजे जाहीर सभा. बीजेपीच्या आमदार मंत्र्याचे जॉब स्कॅमावेल्यान वाचले. पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकार जॉब विकता म्हणून बाबुशान बॉम्ब घाल्या उपरांत दीपकाची जाप. बाबूश खंय कांय जाणांची शिफारस घेवन आयिल्लो. जॉब दिवपात आपलो हात ना. आरोप सिद्ध कर म्हणून चॅलेंज. बाबूश म्हणटा तरणाट्यांक जॉब जाय म्हणून तो सगळ्याकूच मंत्र्याकडेन गेल्लो. जॉब सेलाक काडल्यात म्हणून पयलींच सांगपाचें. विरोधकांक आयते कोलीत. 300 jobs multiplied by 30-35 lakhs and even above that. It is more than 70 crore rupees scam. जॉबांचेर स्कॅम चल्ला म्हूण पणजेचो आमदार बाबुशान पीडब्ल्यूडी मंत्री पावसकाराचेर आरोप केल्या उपरांत दीपक पावसकारान बाबुशाचेर नोकऱ्यांक फावोर लावपाक आयिल्लो म्हूण परतो आरोप केलो. आपूण खंय जॉब सिलेक्शनान ना. त्यांनी माझे कडेन रिकमेंड केल्लें आपल्याले कॅन्डिडेट आसा त्यांची नांवां घाल. रिकमेंड म्हाका करतले हांव घालूंक शकना. आमचो भितर खंयच रोल ना. आमी कोणालेच रिकमेंड करूंक शकना. जो कितें गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन रिजल्ट दिल्लो आसा तोच आमी डिक्लेअर केला. कोणीय करता आरोप सिद्ध करून दाखोवपाक जाय. Why him? I go to all the ministers basically to ask for jobs. I go to beg for jobs because people basically the youth or whoever has applied come to us. Then I go to meet different ministers saying just see this application whether we can do something about it or no. So what is the big thing about it? If he was selling the jobs, he should have told me. And the candidates whomever I have taken, they could never get that marks what they have got now. So it is very clear those candidates, whomever I had suggested, were well qualified for that. If he has supposed to sell the jobs, he had told me no. When I had gone to him, at least for my people, I would have at least done something about them. गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय म्हणटा नोकऱ्यांचे मेनू कार्ड लागला. मोगोचो सुदीन म्हणटा आपुणूच हे स्कॅम भायर काडपाचो. बाबुशाचे अभिनंदन. पात्र उमेदवारांक नोकरी मेळना म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर गांवतीचे ट्वीट. टीएमसीच्या कांदोळकारान बीजेपीक धुलो. आता नोकऱ्यांक लागला मेन्यू कार्ड. रेड कार्ड आहा डीवायएसपी कितले आनी कोणाक कितले. चाळी मेन्यू कार्ड घालून नोकऱ्यो विकपाक काडल्या. आनी ह्यो नोकऱ्यो मेळपाच्यो ना. हे इंटरव्यू फॉर वोट स्कॅम. जॉब मेळचेच ना. इंटरव्यू मेळटले. इंटरव्यूचे लेटर येतले. हांव बाबुशाक कॉंग्रेच्युलेशन करता. बाबूश मुखार सरलो कारण हे ओपोजिशनान वचपाचें आमचे सरकार आनी हांव उलोवपाचो आशिल्लो पूण बाबुशानूच मांडिल्ल्यान हातूंत खूब बऱ्यो गोश्टी मुखार आयल्यो. मुख्यमंत्र्यान इमिजिएट हातूंत इन्क्वायरी ऑर्डर करपाक जाय. प्रत्येक जॉब पीसीचे जॉब जे आहा पुलीस कॉन्स्टेबल 7.5 लाख रुपया 7.5 लाखाकसून चालू जाता.
जॉब हे भारतीय जनता पार्टीन गोंयच्या भुरग्यांची थट्टा केल्ली आहा. एग्जामीक जी तेंच्यांनी फॉर्मां 200 रुपया ती 500 रुपया म्हणून विकल्या कोविडाच्या टायमार जॉबांची फॉर्मां ह्या भुरग्यांक लुटलेले आहा. आदलो अर्थमंत्री चिदंबरमान गोयचे अर्थीक दशेक धरून टीएमसीच्या घोषणेचो मार्मीक पंचनामो केला. 3.5 लाख घराब्यांनी बायलांक म्हयन्याक 5,000, म्हयन्याक 175 कोटी, वर्साक 2,100 कोटी. मार्च 2020 गोयचे रीण 23,500 कोटी. चिदंबरम म्हणटा देवा तूं पाव. टीएमसीची मोयत्रां म्हणटा लोकांच्या हातांत पयसो घोळूंक जाय, अर्थवेवस्थेत तरलता जाय. प्रदेश काँग्रेसीचो इलेक्शन स्ट्रॅटजिस्ट युपीएचो आदलो अर्थमंत्री पी चिदंबरमाचे कोतान गोंयची सध्याची अर्थीक परिस्थिती आनी टीएमसीचे म्हयन्याक 3.5 लाख घराब्यांक दरेकी 5,000 दिवपाचे घोषणेचे गणीत जुळना. दर म्हयन्याक एका घराब्याच्या बोल्सांत खंय 5,000 रुपया. मार्च 2020 23,000 कोटी वा आयचे घडयेक 26,000 कोटी रुपयांची रिणां देणी आशिल्ल्या सरकाराक वास्तवीक हे शक्य आसा काय कितें? ताचेर आदल्या केंद्रीय अर्थमंत्र्याची मार्मीक खोचक टिप्पणी. इकॉनॉमीक शाणेपण आशिल्ल्यांक मार्मीक अर्थ कळटलो. तृणमूल म्हणटा कोविडा उपरांत लोकांच्या हातांत पयसो घोळूंक जाय जाल्यार गजाल अशक्य न्ही. हे गणिताक इकॉनॉमिक्साचे नोबेल प्रायज फावो. 3.5 लाख घराब्यांनी बायलांक म्हयन्याक 5,000, म्हयन्याक 175 कोटी, वर्साक 2,100 कोटी. मार्च 2020 23,000 कोटी रिणाची देणी आशिल्ल्या गोंयाक ही सामकी बारीक गजाल. गोंयाक देवा तूं पाव म्हणूचे काय देवान साल्वार करपाचे? हय, 3,50,000 घराब्यांक म्हयन्याक 5,000 रुपया म्हणजे वर्साक 2,100 कोटी. गोंयच्या बजेटाचे 6 ते 8% गजाल निश्चित आवाक्यांतली. लोकांच्या हातांत पयसो घालप आनी अर्थवेवस्थेत वित्तीय तरलता राखप गरजेची. हे कोविडा उपरांतचे परिस्थितींत शाणेपणाचे इकॉनॉमिक्स. काँग्रेस तृणमुलाची जुगलबंदी, रीण भरवन गोंयच्या सावंत सरकाराक इकॉनॉमिक बाउन्सर. पीडब्ल्यूडी मंत्री नोकऱ्यो विकता म्हणून बीजेपीचो आमदार बाबुशान बॉम्ब घाला आसतनाच पीडब्ल्यूडीचे कॉन्ट्रॅक्टा वेले आयटी इंजिनियर रस्त्यार. 8 वर्सां काम करूनय परमनंट पोस्टांक तांकां सुवात ना. बीजेपी सरकारानूच खंय तांकां रेक्रूट केल्ले. मुख्यमंत्री म्हणटा खंय जाय जाल्यार कॉन्ट्रॅक्ट 1 वर्स वाडयता. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बीजेपीची स्कॅमां. आमी डिपार्टमेंटा खातीर 8 वर्सां काम केलें. 8 वर्सां आमी वेगवेगळ्या वेबसायटीर काम केलें. आमी कोविडा टायमार सुद्दां आमी आमची सर्वीस जी आसा ती टायमार आमी सरकाराक दिल्या. पूण आयज आमकां दिसता आमचेर खंय तरी एक अत्याचार जाला. तांकां सगळ्यांक भायर व्हरून नवी पोस्ट आसा ते रिक्रूट केले कडेन आसा. जे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तांकां मेळ्ळे, आमी सीएमा मेळ्ळे, आमी पीडब्ल्यूडी टायम टू टायम मिनिस्टर, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर टायम टू टायम मेळ्ळे. आनी 8 वर्सां आमी इंजिनियर जावन 17,000 सॅलरीचेर आमी जी आमची सर्वीस आसा ती आमी गव्हर्मेंटाक दिल्या. 2017 जेन्ना बीजेपी सरकार आसलो तेन्ना पोस्ट आवट जाल्ले, तितून प्रोग्रामींग एसिस्टंट म्हणून पोस्ट आवट जाल्ले. आनी त्या आरारां जी आमी 27 भुरगीं आसा ती सगळीं बसतालीं कळ्ळें. तोच समज आर घेवन समज आयज मुखार गेल्ले जाल्यार आमची जे एक 5 भुरगीं आसा त्यांचे आरारां बसना म्हणटा पळय ती आयज भायर पडनासलेलीं. आयज सकाळीं आमी सीएमा मेळून येयल्या, सर आमचे मुखार फ्युचर कशें काय म्हणून. जाल्यार तो सांगता आपल्याक कांयच खबर ना, आपूण तुमकां आनी 1 वर्स कॉन्ट्रॅक्ट जाय जाल्यार रिन्यू करता. आमी हें आयकलां की बाबा हे जे पोस्ट आसा पळय ते पयशांनी सगळी सोल्ड आवट जाता. जे आमी आतां सद्या 18,000 20,000 घेता, आमकां तें शक्य ना. TIT 31 पोस्ट तांच्यांनी एडवर्टायज केल्या. 27 भुरगे 8 वर्सां जालीं काम करतात. दे कुड हॅव इजिली बाय टेकिंग अ कॅबिनेट डिसिजन दे कुड हॅव रेग्युलरायज देम, दे कुड हॅव एब्सॉर्ब देम. एक पॉलिटिकल वील जाय काम करपा जाल्यार. पूण तांकां भायर दवरून खंय ना खंय तरी पयशे करपा खातीर हांचे रिक्रुटमेंट करपाचें षडयंत्र चालू जालां. आनी दीस इज क्लियर कट स्कॅम. बीजेपी तांचे कडेन 4 लाख कार्यकर्ते आसा म्हणून दावो करताले. ते कार्यकर्ते गेले खंय? काँग्रेसींतल्यान आमदार आयात करतात. आतां मोगोच्या फाटल्यानूय लागल्यात म्हणून सुदीन ढवळीकार चाळवला. धारबांदोड्या मोगोच्या बालाजी गावसाचे शक्ती प्रदर्शन. मोगोचे टीएमसी बरोबर जाल्ली युती खंय? अभद्र. आनी तुमी करता तें सारकें काय म्हूण सुदिनाचो बीजेपीक प्रस्न. आज तांचे कार्यकर्ते खंय पावल्या? खंय आसा ते कार्यकर्ते
फाटले फावटी तुमचो माजी आमदार विनय तेंडुलकार कितें सांगतालो 4 लाख मेंबर आमचे आसा म्हणून सांगतालो काय ना? आयकला काय ना तुमी? ते खंय गेले तर? मागीर तुमकां काँग्रेसचे लोक आयात करपाक कित्याक लागले? दुसरे आज आमचे लोकां बरोबर ते लागल्या फोडपाक. हे युती केले म्हणून लोकांक सांगता की आमी अभद्र युती केले म्हणून. कितें अभद्र? म्हणजे तुमी करता तें बरें आनी दुसरो करता तें अभद्र. फाटले फावटी आमी सुदीन ढवळीकर सीएम जावं जाय म्हणून आमी आमच्या पक्षाक सपोर्ट केल्लो आनी आमच्या पक्षाचे कार्यकर्ते आमच्या मतदारसंघात खूब आसा. आतां धारवाड्यान 100तल्या 100 घरांक पांय लायला. दाबाळीन म्हणजे चालू आसा. सावड्ड्या वयतलो, काल्या वयतलो, कुळ्या सगळ्याक प्रत्येक घरान पांय लावपाचो म्हाजो विचार आसा. टीएमसीची सुप्रीमो बंगालची मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी गोंयांत 3 दिसांच्या भोंवडेर पावली. सुत्रां सांगता ते प्रमाण टीएमसीत कांय म्हत्वाचे फुडारी एंट्री मारपाचे आसात. टीएमसीच्या वतीन तिच्यो गोंया खातीर कांय मोठ्यो घोशणाय अपेक्षीत आसात. सोमारा टीएमसीच्या फुडाऱ्या बरोबर ममताची बसका जातली. सांजे बाणावले पब्लीक मिटींग, मंगळारा अस्नोड्या आनी पणजे जाहीर सभा. जिंदाबाद जिंदाबाद ममता दीदी जिंदाबाद. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टीएमसी सुपरस्टार. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टीएमसी जिंदाबाद. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टीएमसी सुपरस्टार. जिंदाबाद जिंदाबाद ममता दीदी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद ममता दीदी जिंदाबाद. रवी सकाळ. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार टीएमसी सुपरस्टार. दोन फुलांचा कार रवी सकाळ. ममता दीदी जिंदाबाद. ममता दीदी जिंदाबाद. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आनी एकूण रकमेतले 50% भायरूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान, माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्व्हेस्टमेंटाचो खंय ना जाल्यार खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना जाल्यार खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. अपक्ष आमदार रोहनाचे पर्वरे शक्ती प्रदर्शन. पर्वरे रायझिंगाचो बायलां मेळावो मोठ्या दबाज्यान 2 वर्सां कोविडाक लागून पर्वरे रायझिंगाचो मेळावो खंय जावंक नाशिल्लो. रोहन सध्या तरी अपक्षूच. रोहनाची पर्वरेची टिमूय आशिल्ली तशी काँग्रेसींतल्यान परत अपक्ष. रोहन कितेंय करतलो जाल्यार लोकांक विचारूनच करतलो. रोहनान आज पयलीं कांयच विचारल्या शिवाय करूंकय ना, उलयल्या शिवाय करूं ना. आमचे जे कोर ग्रुप्स आसा ते ह्या 2 दिसांत विचार करून आमी ह्या 8 दिसां भितर डिसिजन घेवंक सोदतात की आमी फुडें कशें विचारधारा करून वतले, जातूंतल्यान गोंयच्या खातीर आनी पर्वरच्या खातीर आमकां जें काम करपाक जाय हातूंतल्यान आमकां कशी वाटचाल आसा ती घेतले. जेन्ना सगळ्यांची भाशणां चलतालीं तेन्ना हांव मुद्दाम सगळ्या महिलांच्या दोळ्यांनी पळयतालो. तांच्या दोळ्यांनी हांवें एक दिश्टी पडलें की तांकां खंय ना जाल्यार खंय एक आपल्याक कितें करपाची कितें आसा वाट कोण सांगता काय, आपले एक ड्रीम आसा ती आपल्या फुडें व्हरपाक मेळटली काय,
करतली काय ही दृष्टी म्हाका जेन्ना म्हाका दिसता तेन्ना खरेंच मन भरून येता. मन भरून येता हेच खातीर की मन भरून येता हेच खातीर की जे म्हाका दिसता हांवें लास्ट 12 वर्सां केलें ते खंय वेस्ट जालें ना. खंय नाल्यार खंय ते घरान पावलें, लोकां खातीर पावलें. बांद्यार सिंधुदुर्ग पुलिसांनी देवमाशाच्या वकीची तस्करी करपी 3 गोंयकारांक धरले. देवमाशाची वकी वखदी ताचे परफ्यूमूय जातात. जागतीक बाजारांत प्रचंड मागणी. बांद्यार बाजारांत डील जावपाची आसा म्हणून टीप मेळिल्ल्यान पुलिसेन सांपळो लायिल्लो. मडगांवचो कॉस्तातीन फर्नांडीस, जुजू फेर्रीस, तोरशेचो तानिश रावत 3 उखल्ले. 5.25 किल ओग जप्त. मार्केट व्हॅल्यू 5 कोटी वयर. 3 दीस पुलीस रिमांड. एक बातमी मिळाली होती. त्या बातमीची खातरजमा करण्यासाठी गुन्हे अन्वेषण टीम तिथं आली होती. 3 इसम, एक स्विफ्ट कार व एक मोटरसायकल याच्यासह ताब्यात घेतलेलं आहे. सदर इसमांकडून पिशवीमध्ये 5 किलो 232 ग्रॅम वजनाची व्हेल माशाची उलटी मिळालेली आहे, ज्याची किंमत साधारणपणे 5,32,20,000 रुपये होऊ शकते. आता व्हेल मासा जो आहे ते वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972चे शेड्यूल असतात. त्या शेड्यूलमध्ये हा 1 नंबरचा प्राणी आणि त्याचा कुठलाही भाग किंवा तो प्राणी अनाधिकृत बाळगणं, त्याचा व्यापार करणं हे वेगवेगळ्या कलमाखाली तो गुन्हा ठरतो. ती व्हेल माशाचीच उलटी आहे याची खातरजमा माननीय DFO साहेब श्री नारनौर साहेबांनी केलेली आहे. व्हेल माशाची उलटी बाळगणे, त्याची वाहतूक करणे हा गुन्हा आहे. गोवा येथील आहेत 3 जण. काय नाव आहे ते कॉन्स्टिनो फर्नांडिस आहे, एक जिजू पेरिस आहे आणि तनिष राऊत म्हणून आहे. गोव्याचे राहणारे आहेत. आज त्यांना माननीय प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी कुडाळ यांच्या समक्ष रिमांड रिपोर्ट हजर केला असता त्यांना दिनांक 15/12/2021 रोजी पर्यंत पोलीस कस्टडी रिमांड दिलेली आहे आणि त्यांच्याकडे पोलीस कस्टडीमध्ये त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्याकडे अधिक चौकशी करून त्यांनी कुठून आणले किंवा त्यांचं आणखीन काय त्यांना कोणी साथीदार होते का याबद्दल देखील तपास करणार. कुमारवयीन आरोपींक धरल्या उपरांत तांच्या पिरायेचे प्रमाणपत्र नासल्यार जुविनायल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉचो प्रकार जावचो न्ही म्हूण त्या आरोपीच्या पिरायेचो अदमास सुरवातीच्या पावण्यारूच लावपा खातीर पुलिसांक अधिकार दिवपाची गरज गोंयचो DGP इंद्रदेव शुक्लान उक्तायल्या. गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्डाची जुविनायल जस्टिसाचेर कार्यावळ जाली. NGO आणि गोंय पुलिसाच्या आदारान गोवा स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चायल्ड रायट्सान जुविनायल जस्टिसाचेर जागृती करूंक म्हूण हायकोर्टात कार्यावळ दवरिल्ली. जुविनायल इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कडेन पुलिसांचो संबंद येता तेन्ना पुलिसांक कशे त्रास जातात ताचेर DGP उलयलो. अशा वेळार पुलिसांक आरोपीच्या पिरायेचो अदमास काडून कारवाय करपाचो अधिकार खंय आसूंक जाय. Juvenile conflict with the law. Here, police needs to be more careful. And the person arrested, he doesn't have any proof, and nobody keeps the proof in his pocket. See, my high school certificate. Here, police officers should be given a presumption. He should accept it. If he feels it should be discretionary. He is 17, he is 18, he is 19. If this situation will come, then certainly immediate police will not arrest the person. गोंयांत गांवांनी ड्रग्साच्यो केशी वाडटात. चायल्ड रायट्स एक्टिविस्टांक हुस्को. And all of them 9th or 10th standard. That's the time they started using drugs and they graduated to a injecting mode by the age of 23-24. That is the state of, and I have seen when I started working in Goa in 2011, substance abuse was confined to mostly the coastal belt. Today it's in hinterlands, Capen, Sattari, Vadapoi. We haven't heard of this when few years back.
So we need to realize that these are all our young people. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. इंदोरचो कोयराविल्याचो प्रकल्प गोंया खातीर आदर्श. सोनसड्या सारकेच थंय टनांनी कोयराच्यो राशी पडटाल्यो. इंदोर महापालिकेन ताचो विलो लावन त्या वाठाराचें चित्रूच बदल्लें म्हणून आरजी मनोज परबान तोखणाय करता. ते भायर त्या कोयरांतल्यान खंय तरी तरेच्यो वस्तू तयार केल्यो. गोंय सरकार खंय स्टडी टुराच्या नांवान फक्त पयसो कड्डिता. गोंयान जो सोनसडो आसा तशीच ही एक प्लेस आसली. 15 लाख मॅट्रिक टन कचरो, कचऱ्याचे ढीग, कचऱ्याचे डोंगर हांगा जाल्ले. 2015 पासून हांगाली म्युनिसिपालिटी कामाक लागली हे ढीग काडपाक, क्लीन करपाक. आनी आयज आमी ह्या प्लेसीचेर आसा. कोणूच म्हणू शकना की हांगा हे लेवलचे कचऱ्याचे ढीग, त्या लेवलचे हांगा पोल्युशन, त्या लेवलचो हांगा वास, हे सगळे प्रॉब्लेम हांगा आसले. आमची केदी व्हडली टुरिजम स्टेट. कितलेशेच बेंचीस, कितलेशोच वेस्ट आसा पळय तो रियूज जावपाक शकता. पूण हो मॉडेलाचेर अजून आमचो सरकारान केन्ना विचार करूंक ना. तेंच्यांनी व्हडले व्हडले स्टडी टूर्स केले, स्टडी ट्रिप्स केले, भायल्या देशांत गेले. आमच्या गोंया इंडियेनूच इतले कितें कितें आसा आनी हे सक्सेसफूल मॉडेल आसा की हांगाल्यान शिकून वर्ल्डभर लोक वयता. एज अ गोंयकार आमकां वायट दिसता की आमी एक इतली ल्हान स्टेट जावन येदो व्हडलो बजेट आसून पासून हे बारीक गजाली आमी करपाक शकना. सादे वेस्ट आमी मॅनेज करपाक शकना. गोंय एक कचऱ्याचो ढीग जाल्लो आसा. गोंय एक आमचे सद्या एक गार्बेज जाल्ले आसा, गार्बेज सिटी जाल्ले, गार्बेज स्टेट जाल्ली आसा. हे जर क्लीन करतलो जाल्यार आमकां एक बरी पॉलिसी हाडपाक जाय. रेव्होल्युशनरी गोवन्स वील वर्क टू क्रिएट दॅट सिस्टम. जुवारीनगर MES कॉलेजी लागसार एकलो जखमी अवस्थेत रक्तान माखिल्लो मेळिल्ल्यान बोवाळ. हॉस्पिटलांत पावता म्हणसर खंय तो सोंपलो. पिराय 56 वर्सां. ताची वळख अनवर शेख म्हणून कळ्ळ्या. थळावे सांगता त्या प्रमाण अनवर थंयच भाड्याच्या रूमांत रावपी. केस खुनाची आसूये म्हूण पुलिसेक दुबाव. कॉल आयला आमकां की एक अननोन मनीस इंजर्ड पडलो म्हणून विथ ब्लिडींग इंजरीज, हेड ब्लिडींग इंजरीज. सो ताका इमिजिएटली 108 चिकालीम हॉस्पिटलान शिफ्ट केलें ताका. सो थंय ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केला. पुलिस बोला एक आदमी मार के पड़ा है इधर. तुम कौन है? बोला सर ये घर हमारा है. तो चलो पूछेंगे कोई रात को कुछ देखा है क्या. इन्वेस्टिगेशन आमकां सस्पिशियस दिसली आसा की ताका कोणी जाल्यार मारला. सो डिसीज जो मेला ताची आयडेंटिटी डिस्क्लोज करपाचें आमचें चालू आसा. तो सब फ्लैट वाले से पूछवाया. बोला नहीं हम तो सो गया था, मालूम नहीं मेरे को. लास्ट को अनवर भाई का फ्लैट में गया. उसका ना फ्लैट दरवाज़ा खोल रहा ना फ़ोन उठा रहा. तो फिर पुलिस बोला तुम्हारे पास चाबी है? बोला है. तो मेरा एक्स्ट्रा चाबी रखते हैं हम लोग सब घर का. खोल के देखा घर में कोई नहीं, TV चालू है. 12:15 सुमार आमची इन्फॉर्मेशन आयलें. सो 12:15 पयलीं इन्सिडंट जालो. सस्पेक्टेड मर्डर अशें आसा. सो आमी त्या एंगलान आमची इन्क्वायरी चालू आसा. इधर एक अनवर एक आदमी रहता था, अनवर बोल के सुनने में है कि इसको कोई मारा करके ऐसा सुनने में आया. भाड़े पे रहता था यहाँ पे. आयडेंटिफिकेशन करपा लागून फॅमिली मेंबर्स आपयले आसा. कोण तरी अनवर खान म्हणून तो एक सस्पेक्टेड जावन तो डिसीज आसा. आपल्या भुरग्यांक आपूण कितलो वेळ दिता हें पालकांनी चिंतचें. तुमचो भुरगो स्कॉलर आसा, बरो शिकता, ताका तुमचो वेळूय जाय म्हणून शिरोडेचो आमदार सुभाष शिरोडकार उलयलो. शिरोडेच्या शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीच्या स्कूल्स ऑफ सिम्बायोसिसाची मीट द स्कॉलर्स कार्यावळ जाली. And one day I will become a great space scientist and make my parents, teachers and my country proud. So I would like to tell everyone, if you have a dream, you want to achieve it, you need to work very hard from now itself. भुरग्यांचे वेगळे प्रयत्न, वेगळे एफर्ट्स आणि तांच्या खातीर कितें तरी वेगळेपण आमी करचें ना. तोपर्यंत आमकां जे अपेक्षीत आसा तें मेळचें ना. We have visit often and we will try to guide them and we will see category भुरगे आसत ते B हाडटले आनी B आसत ते A हाडटले आनी A आहा ते आनी कुठले पावण्यार पावतले. म्हजे पेरेंट्सांक सदी एक विनंती आसतली की तुम्ही तुमचो भुरगो तुमच्या घरांत जो स्कॉलर आसा पळय लक्षात घ्या. तुमच्या घरांत स्कॉलर आसा, ब्रायट चायल्ड, इंटेलिजंट चायल्ड, व्हेरी डिसिप्लिन चायल्ड. त्या भुरग्याक आनीक नवीन जाणून घेवपाक जाय, शिकून घेवपाक जाय, अशें घरांत तुमच्या आसा. पण त्या भुरग्या संबंदी आपूण कितलो वेळ दिता. वॉट इज माय कॉन्ट्रिब्युशन इन दॅट.
म्हणजे तातूंत कितले पर्यंत योगदान आसा दिसाक डेली हेय पेरंट्सांनी पळोवचेंच पडटा लक्षांत घ्या. नाल्यार आमी हांगसर येवन भाशण केलें आनी बेजामी सर हांवें सांगलें, सचिनान सांगलें, टिचरान सांगलें स्कॉलर म्हणून रावचें ना. पेरंट्साचें तातूंत योगदान जायच पडटलें लक्षांत घ्या. निवृत्ती पिराये उपरांतूय काम करपाची उर्बा आसत जाल्यार मागीर सुद्दां बरे उद्देगीक जावं येता. कांय लोकांक काम दिवं येता म्हणून मयेचो फुडारी उद्देजक वावुरपी मिलिंद पिळगांवकार उलयलो. सांखळी हावजिंग बोर्डान साई लॉन्ड्री सुरू जाल्या. उक्तावणाक गेल्ले कडेन मिलिंदान 12 वर्सां उपरांत परत लॉन्ड्रीच्या वेवसायांत देवपी दौलत साखळकाराची तोखणाय केली. म्हाका एक्सपिरियन्स ना बट बॅकअप आसा, कारण म्हाजो माव आसा तो बायकवत हे चलयता. बरोबर 12 वर्सांनी आयज हांवें परत चालू केला, कारण हांव फुडल्या वर्सा रिटायर जाता. तो पर्यंत म्हजी इसून सांबाळटली, तिणे म्हाका खूब सपोर्ट दिला. आनी मागीर हांव रिटायर जाल्या उपरांत हांव म्हाज्या ऑफिसान सहज कसो येता. म्हणजे जेन्ना मनीस 60चे रिटायर जाता जाल्यार तेका कमीच कमी 10 ते 20 वर्सां आनीक मेहनत करपाक मेळटा. प्रॉब्लम आमचें कशें जाता, आमी जेन्ना रिटायर जाता तेन्ना मनीस अशें चिंतता की आतां आपलें काम सोंपलें, आतां आपूण घरा बसपाचो आनी टीव्ही पळोवपाचो. पूण ते कार्यक्रम आसा पळय घरा बसून टीव्ही पळोवपाचो, हो तो 1 म्हयने 2 म्हयने 3 म्हयने करूं शकता, तेज्या उपरांत करूं शकना. म्हणजे आमची जी 20 वर्सां फुडली जी किंवा 10 वर्सां प्रोडक्टिविटी जी आमी दिवपाक जाय ती आमी दिवपाक सोदिना. साखळकर बाबान तेज्या एक्झॅक्टली विपरीत केला. तेजो धंदो बरो चलतलोच, ह्यो तेजो जे वेस्तापण आसा हें जर बरे भशेन चल्लें जाल्यार हांगासरलीच एक ब्रांच दुसरे कडेन जर घातली जाल्यार परत तेजो ग्रोथ जावंक शकता. आनी भितूर दुसरी गजाल कशी आहा की आपूण जेन्ना वेवसायान वयता तो वेवसाय कितलोय बारीक आसूं आनी कितलोय व्हडलो आसूं, भितूर आपूण 1 ना 2 लोकांक सदैव काम दिता. साळावली धरणाच्या वाठारांत शिरकल्ल्या मानग्याक थंयच्या तरणाट्यांनी साल्वार केलें. धरणाच्या कुशीक खोल सुवातेर मानगे शिरकल्ले. तरणाट्यांनी राजू ताका घालून वयर काडलें. पीट आसा, स्पिलवे जाता, तातूंतल्यान उदक व्हांवता आनी वता. तो तातूंत भितर एक मगर मानगे म्हणटा आमी, क्रोकोडायल पडला म्हणून. आनी क्रोकोडायल वयल्यान ते बारीक दिसताले कारण ती हायट खूब आशिल्ली, जवळ जवळ 30-40 मिटर, म्हणजे आमी अंदाज करूं शकता 100-150 फीट असो खोल ती पीट आशिल्लो. आनी ताका वचपाक कांयच वाट ना, ताका लागून मगराकूय वचपाक वाट ना आनी ताका काडटलो जाल्यार सकयल वचपाकूय वाट ना. म्हणजे रोप्स जाय आशिल्ले चडांत चड लांब जाता तितले सकयल, आनी सकयल देंवप इतले डीप हातूंत भितर. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क अशें. पूण आमचो जो रेस्क्युअर आसा मधुराज नायक, ताणें मागीर फुडली कामगिरी जी आसा ती केली. जे हार्नेस म्हाका घातलेले त्या दोरयेच्या सपोर्टाचेर हांवें ताका कश्यो तरी दोरयो घातल्यो. खूब टायम लागलो पूण दोरयो घातल्यो. मागीर ताका आमच्या मेंबर्सांनी वयर काडलो, मगराक वयर काडून ताका बांदलो. मागीर म्हाका काडलो आनी म्हाका काडटकीर तेंचे आमी परमिशनान आशिल्लो जशें ताका परत डॅमान रिलीज केलो. बुलेटीन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर एप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय एप, जिओ टीव्ही एपार. 4 चौगात मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.